कुठ्ठाळे 34 वर्सांचे बायलेर खुनी हल्लो सोऱ्याचे गुळेन हल्लो करपी दुबाविता आड अटेम्प्ट टू मर्डराचो गुन्यांव जाल्यार हळडोण्या एकल्याक क्रूर मारबडय. बेकायदेशीर अन्न प्रक्रिया प्लांट करात बंद. पलासकट्टा गांवच्या लोकांची मागणी. प्लांट बंद केलो ना जाल्यार आंदोलन आनीक करतले. तीव्र शिटकावणी. कारापूर सवर्णा येवपा आशिल्ले हाऊस ऑफ अभिनंदन लोदा प्रकल्प आड लोक फुरियोस. प्रकल्प नाका आयलो जाल्यार लायट आनी उदकाचे जातले हाल. थळाव्यांची भिरांत. बायणा घरफोडी प्रकरणांतलो एक दुबावीत अजून फरार. पीडित फामिलेक अजून आपले भांगर मेळना. सांतिने सिल्वियो इमारतीन चोरयेचो यत्न फसलो. चोरान हत्यारां घेवन 10 फावट तरी दुकानां फोडपाचो केलो यत्न. सीसीटीव्ही फुटेजीन प्रकार कॅप्चर. सरकारी वखदांची बेकायदेशीर विक्री करतल्या रॅकेटाचो पर्दाफाश. 5 जाण दिल्ली पुलिसांच्या ताब्यांत. चौकशी चल्ल्या. एमपीच्या कुतमा वाठारांत 3 मजली लॉज कोसळ्ळे. 2 सोंपले. 3 गंभीर. इमारती पोंदा. आनीकूय कांय जाण अडखळिल्ल्याचो दुबाव. बचाव कार्य सुरू. होर्मुझ उक्तो करिना जाल्यार पावर प्लांट तेलाच्यो बांयो आनी पुलांचेर करतले हल्लो. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपाची इराणाक धमकी. भारतान आमचेर फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन केल्यार फुडले गेर शिमेपुरते मर्यादीत उरचे ना. कोलकाता मेरेन पावतले. पाकिस्तानाच्या संरक्षण मंत्र्याची भारताक धमकी. अमेरिकेचे 2 हेलिकॉप्टर 2 ट्रान्सपोर्ट विमानां पाडली म्हूण इराणाचो दावो. तंत्रज्ञान चोरी जावपाच्या भंयान खंय आमीच नश्ट केली विमानां म्हणटा अमेरिका.